तांकां ह्या तरेचे कायदे हाडचे पडले. CAA म्हणून तो कायदो तुम्ही आयकलो की खंय येतात कोणूय हांगा रावतात म्हणून आमच्या पंतप्रधानान म्हणलें की आमी भारत देश हो ते धर्मशाळा न्ही, कोणूय येयलो कोणूय रावलो कोणूय येयलो कोणूय गेलो हें जावचें ना. आनी म्हणून खरो कायद्यान तो खंय ट्युरिस्ट आसलो तो कायद्यान हांगा येवचो कायद्यान तागे वचचें. पूण हांगा येवन खंय तरी स्थायीक जावपाचो प्रयत्न करचो आनी अशी तरेची खंय तरी गोंधळ घालपाचो प्रयत्न करचो म्हणून CAA कायदो केलो. काय नंतर मुस्लीम भयणी खातीर जे कितें त्रास जाताले 3 तलाक सारको कायदो सुप्रीम कोर्टान खंय तरी वेगळे पद्दतीचो निर्णय दिल्लो शाह प्रकरणात, परंतु काँग्रेस सरकार ते मानिनाशिल्लें. म्हणून हो एक म्हणजे तांकां खंय तरी ह्या सगळ्या जाचाकडून मुक्ती दिवपाक 3 तलाक केलो. त्याच्या नंतर काल सुद्धा जो एक वक्फ बोर्डाचो जो काही निर्णय जालो ताजे स्पश्टीकरण